गोंय प्रदूषण महामंडळान रातच्या 10 वरां उपरांत आवाजाचेर निर्बंध लागू केल्ल्याचो परिणाम गोंयच्या पारंपरीक पद्दतीन जावपी काजाराचेर जातलो अशें गोंय काँग्रेसीचे फुडारी अमरनाथ पणजीकाराचें म्हणणें। काजराचो सुवाळो उसरा मेरेन सुरू आसता, देखून आवाजाचेर घाल्ले निर्बंध 11:30 मेरेन वाडोवचे अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली। सो आमी ह्या सरकाराकडे विनंती करता, रिक्वेस्ट करता की काजाराचेर तुम्ही जे बंधन घातला ते बंधन जे 10चे आसा ते तुम्ही 11:30 पासून करचे आणि शक्य आसा मोठ्या मनान ते 12 पर्यंत सुद्धा हेले जाल्यार काय हितून वाईट जावपाचे ना। सो आमची मागणी, रास्त मागणी ही 11:30 काजारांक तुम्ही 11:30 पर्यंत तेंचेर कसलीच कारवाई करपाची ना। तेका स्पेशल असे रिस्ट्रिक्शन जे लायला थंय रिलॅक्सेशन तुम्ही दिवचे। ज्या ज्या जाग्यार तुमकां एक्शन घेवपाक जाय थंयसर तुम्ही कसलीच तडजोड करू नाका। ज्या ज्या जाग्यार तुमकां बळी मारपाक जाय थंयसर बॅगा घेवन वचो नाकात। ज्यो ज्यो कंप्लेनी आसा थंयसर कॉम्प्रोमाइज जावं नाकात। ज्या ज्या जाग्यार तुमकां स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय थंयसर एडजस्टमेंट करू नाकात। जे तुम्ही खूप फाटी वचून करीत येयल्ले आसा, कितले पयशे जाय तुमकां, आयज तुम्ही रिस्ट्रिक्शन घातला, फाल्यां तुम्ही थंय बॅगा घेवन वयतले, थंय तुम्ही कॉम्प्रोमाइज जातले, थंय तुम्ही एडजस्टमेंट करतले, थंय तुम्ही लुटपाक लागतले। ज्या जाग्यार स्ट्रिक्ट रावपाक जाय त्या जाग्यार स्ट्रिक्ट रावा। ज्या जाग्यार रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय थंयसर तुम्ही गोंयचो विचार करता आसतना, गोंयची सभ्यता, गोंयची संस्कृताय, गोंयचो जो एक बांधिलकी आसा, गोंयची जी परंपरा आसा ती लक्षात घेवन तुम्ही ही रिस्ट्रिक्शनां जी लायल्या तितून तुम्ही जशे लँड कन्वर्शनान तुम्ही 16B 39A आणि कसली उतरां लागून जे तुम्ही बदल करता तसलो एक हांगा काजारा खातीर, आमच्या भावा खातीर हे जे रिस्ट्रिक्शन लायला थंयसर आनी कितें तरी मातशें अमेंडमेंट करून ती जर ऑर्डर आसा तितून ते वेडिंग हो शब्द डिलीट करचो आणि वेडिंगा खातीर 11:30 ही आमची मागणी आसा। सरकाराक जर दिसता आनी तेच्या सरकारान जे आमदार आनी मंत्री कॅथलीक आसा तेंका जर आनीक जर वजन घालपाचें आसा तर ते 12 पासून तेंका ते साऊंड, तेंचे आवाज, तेंका नाचपाक, तेंका एन्जॉयमेंट करपाक, ते सेलिब्रेशन करपाक काजारा सुरळीत, सुरक्षीत आणि बरे रितीन उमेदीन जावपाक ह्या सरकारान हातभार लावचो।